खूब पॉयंट आशिल्ले ते आमचे, पूण मेन पॉयंट जो आशिल्लो की आमी आतां चवथीचो बाजार तो आमी तेजेर आमी डिसिजन आशिल्लें ते कशें बाजाराक जो भरता एवरी इयर आमचो भरता बाजार, आनी त्या प्रमाणे तशेंच आमी जे एवरी इयर कशें आमी रूट दवरला त्या प्रमाणे हें आसा पळय भवानी सदन थंयच्यान विठोबा देवळा कडेन पर्यंत तो रोड आमी बंद करतलो आनी थंयच्यान मागीर जे फूल बाजार तो मेन रोडार भरतलो माटोळी बाजार. हय. सो विठोबा देवळा मातशें पयलीं ते जंक्शन येता ते थंय पर्यंत आमी तो रोड ब्लॉक करतलो आनी मागीर वन वे करतले आनी कितें जे लोकांक सुद्दां इजी म्हणजे सामान घेवपाक इजी जातलें की रोड ब्लॉक कारणान व्हेकल भितर येवपा ना. सेफ्टी पळोवन आमी ते डिसिजन घेतला की तो रोड त्या रोडार आमी व्हेकल प्लाय जावपा ना आनी लोकांक विकपाक सुद्दां बरें पडटलें, घेवपाक सुद्दां जे लोक वता मातोळेचें सामान बीन तांकां बरें इजी जातलें. आनी हांव दुसरें रिक्वेस्ट करता की जेन्ना गणपती बी पावयता तेन्ना पोंडा मुन्सिपल लिमिट्सान जे खंय खंय गणपती पावयता थंय जे पावयता आसतना कितें आसा फुलां आसा मागीर अगरबत्ती ते सगळें एक सायडीन खंय तरी गोळा करून दवरचे, तळीन बीन ते उडोवचे न्ही कित्याक तळीन पॉल्यूट जाता म्हणून एक कडेन खंय दवरचे. त्या प्रमाणे मागीर आमी मुन्सिपालिटी लिमिटान जे आसा थंय आमी मुन्सिपालिटीचे वचून ते कचरो घेतले जाका करून निवळ दवरा एरिया सगळी. आनी पार्किंग सुद्दां जे करतना एक म्हणजे वेवस्थीत पार्किंग करा, कोणाक रोड ब्लॉक जावपाक जायना, दुसऱ्याक त्रास जावपाक जायना. सो स्कुटर सारके लावपाचे, गाडी वन सायड पार्किंग करपाचे, पण एक डिसिप्लीन हातून पार्किंग जालें जाल्यार ती गर्दी आसतली म्हणून ते हे घेवपा खातीर प्रिकॉशन घेवपा खातीर कोणाक एक्सिडेंट जावपाक जायना म्हणून त्या प्रमाणे एक वेवस्थीत पार्किंग करचें इतलें हांव रिक्वेस्ट प्रत्येकान आपली जबाबदारी तर घेतली जाल्यार वेवस्थीत. हय. आनी प्रत्येकान सर लोकांनी जबाबदारी घेतली जाल्यार कांयच कसलेच एक्सिडेंट जावपा ना, खंय कंजशन जावपा ना, ब्लॉक जावपा ना. सो पोलीस आसतले पूण त्या प्रमाणे आमी समज स्वताची जबाबदारी समजून सो आमी वेवस्थीत पार्किंग केलें जाल्यार कांय इश्यूज जावपा ना, कंजशन जावपा ना, ब्लॉक जावपा ना. खूब लोक येतले की पोंडा तालुक्याचे लोक आसा, मडकय, शिरोडा, प्रियोळ आनी तशेंच सायडींचे सगळे लोक थंय हेका येतले बाजारात. सो कोण कलेक्ट करतले म्युनिसिपालिटी करताय ना सोपो ऑलरेडी टेंडर जाला ते एक मनशाक हय ते ऑलरेडी टेंडर जाला तो आमी हेका धाडला तो आमची 15 तारीख आमी करताले आतां ते ऑलरेडी दुसऱ्या कोणाक पडला. पूण चवथीचे म्युनिसिपालिटीच करतले ना तो करतलो ते ऑलरेडी जालें जो टेंडर कोणाक पडला पळय तो करतलो एज पर एज दिते म्हणजे रेट आयडेंटिफाय केल्या हय ते रेट आयडेंटिफाय केला जे ऑप्शन जो जाला ऑप्शन तो सील बीट जाला तो ऑप्शन त्या प्रमाणे तो कोणाक पडला पळय तो कलेक्ट करतलो. आनी आज कितें मिटिंगेक सायंटिस्टाक हय दुसरें हय जे इस्रो तुमकां खबर आसतलें की आमी एक कॉन्ग्रेच्युलेटरी मोशन घेतला तो इस्रो सायंटिस्ट फॉर सक्सेसफूल चंद्रयान 3 मिशन सॉफ्ट लँडिंग ऑफ विक्रम लँडर ऑन लुनर साउथ पोल. तुमकां खबर आसा की आमी जे आमचे विक्रम लँडर जो आसा आमचो स्पेस मुनार लँड जालो आनी मेन म्हणल्यार पॉयंट की जो साउथ पोला खंयचीच कंट्री वचून पर्यंत साउथ पोलाचे मुनाची साउथ पोलार लँड जावना. सो आमचो जो लँडर आसा विक्रम लँडर थंय लँड जाला आनी वी आर 4th कंट्री टू लँड ऑन मून पूण फर्स्ट कंट्री टू लँड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून. सो हातूंत वेगळे वेगळे थंय रिसर्च जातले रिगार्डींग द कंडिशन केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मून आनी आतां इन नियर फ्युचर आमचे एस्ट्रोनॉट सुद्दां थंय वचपाक शकता तशें प्रोसेस चालू आसा. तुमकां खबर आसा आदित्य L1 ऑलरेडी आमी सन स्टडी करपाक बिटवीन अर्थ एंड सन ते पोजिशन थंय आदित्य L1 ऑलरेडी पोजिशन घेवन आसा आनी थंय सन स्टडी करतले 365 days a year. सो हे वेगळे वेगळे हे सायंटिस्टाक आमी कॉंग्रेच्युलेट करपाक आनी खास करून लेडीज सायंटिस्ट खूब आशिल्ली तांकांय आमी कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन घेतला. आनी दुसरो पॉयंट मेजर पॉयंट म्हटल्यार तो डेव्हलपमेंट ऑफ वेकंट म्युनिसिपल लँड एडजस्टंट टू म्युनिसिपल गार्डन जे आमचे हांगा म्युनिसिपल गार्डना सायडीन जी आमची प्रॉपर्टी आसा थंय आमी ऑनरेबल मिनिस्टर जे आमचे आसा श्री रवी नायक सर आनी MLA पोंडा यांच्या MLA फंडांतल्यान आमी थंय एक बरेचशे पार्क कम गार्डन आनी आमी करपाचें ठरयलां आनी त्यांच्या फंडांतल्यान आमी ती जागा आयडेंटिफाय आमी आज कॉन्सिलर रेजोल्युशन घेतलां ते रेजोल्युशन आमी धाडून दितले सराक धाडून दितले. सो त्या प्रमाणे आमकां बरें हांगा फोंड्या सिटी भितर आमकां नाशिल्लो पार्क वीथ वॉकिंग ट्रॅक
सिनियर सिटीजनांक बसपाक स्पेस आनी भुरग्यांक खेळपाक स्पेस हे सगळें नाशिल्ले, पूण ते आमी आज डिसिशन घेवन थंय आमचे रोखडेच एस्टिमेट आमी रेजल्यूशन धाडटकीर एस्टिमेट सुरू जाता, पिरियोडीक करतले आनी थंय काम हेजेर सुरू जातलें. सो हे एक व्हेरी इम्पॉर्टंट डिसिशन आमी घेतला ठिकाणी पार्क